सौम्याची स्तुती करीतो जेरुसल्या देवा तुझ्या नावार सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या नावार सौम्या जेरुसल्या नावार देवा तुझ्या दारांच्यो खिळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करीतो जेरुसल्या देवा तुझ्या नावार सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या Praise the Lord. 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 मग अचानक एक हांव चिंतलो कित्याक त्या समा सांगची पाद्रा बारी इतली लांब म्हणून हांव चिंतलो मग हाचे फुडें आसतलो तुमी खंय शॉपाक गेल्यार येनाद्र कोटी म्हणटा ते कितें करतात इंत साबून कोडी इंत वय विचारता की ना तशेंच आमी मिसाक येताना एक त्या साव चिंतून येवंक जाय मिसाक गेली आयली म्हणून न्ही मिसा आमी कशें सा भेटवणी करता तुमी सगळी सा भेटवणी करची मिस आयकले मिस गेले न्ही मिसा विशयान शिकून दिवंक जावं ना काल हांगासर दिल्या खंय कारकळात तुरू तूं युट्यूबार पळय येता जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक याजक जावन वर्तें देणें दिवयेती बेस्ट गिफ्ट दिवयेती तुमच्या त्या समा खातीर आयचे मीस भेटोवचें पयले सुवातेर आमच्या फादर जॉर्ज आनी हांगासर फादर फ्रांसीस हांगासर सर फादर रॉकी आनी चोर याजकां पसून विशेश करून मालगडे फादर आसात आनी फादर फ्रेड्डी म्हणून आसा फ्रेड्डी न्हय ताचे आज जल्मा दीस तांच्या खातीर मागया मालगडे 87 वर्सां जालीं गे मागो सांगला विशेश तांच्या खातीर मागया जायत गे जायत मू एक घडी हात जोडात दोळे दांपात तुमच्या खातीर मागता आयचे मीस तुमच्या खातीर पेटयता आज काल सुबारतना हर एकल्या तुमकां आतां तूं घाल न्हय तुमच्या खातीर मागतलो तुमी तुमकां कितें जाय वैयक्तीक जावन तुमच्या कुटुंबा खातीर कोणी मोगाच्या खातीर मागोवंक जाय तुमकां मागता म्हूण बसयला उडास येता सर आमची त्या सामा फादरान सांगली आमची कितें साव सगळी जेजूच्या पांया लागीं दवरून आतां आमी सांत भक्ती बरी वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवा सोमूग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो हांव तुमचे बरी आसतना चिंतालो कित्याक पातकाची दूख तरी हांव तयार करया म्हणून कित्याक पाद्रा म्हणटा चिंतालो बऱ्यांतल्यान बरें दूद बुरशा आयदनां गेल्यार पाडता की जायना पाडतात की जायना हां नितळ आयदन जायचें तशें आमचें नितळ काळी जायचे आत्मो जेजू येवन रावच्याक जेजू दूद आसा की कुंभार दिलो की ना दिलो कोण रिगलो सैतान रिगलो आनी काळोखान नपयसलो निमाणें जीवघात करून मेलो वय की न्ही तर आमची काळीज नितळ जावंक जाय तर जेजूच्या आंबोर रक्तान नितळ करून मागया तशेंच आज तावन आमी भगवेन भक्त आराम करता सोमये सोपाशाव आमकां बाचवेची आनी बरवशेची वाट दाखयता जेजूच्या जेरुसलेमेच्या निमाण्या पैणाक हेब्रेव पर्जा रायपणाचो स्वागत दिता पूण तिस्त पर्जा ताका कुर्साचो मुकुट दिवन तिरस्कार करता पूण जेजूचें पुनर्जिवनपण पास्कांचो संभ्रम जावन बदलता ह्या बागे दिसा आमच्या हातान ताळयो घेवन जेजूक रायपणाचो आनी देवपणाचो मान दिवन मरणाचेर जैत वेल्ल्या अमर जिवीत म्हणल्या उद्गारान तेंपलाची मेटां समकता जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर भरवोसो दवरून ताच्या पाशवान भक्तीपणी वांटो घेवंक कृपा मागया तर पातकांची दूख सांगाता म्हणया हांव पातकी दोरभद्रा दबाग आनी तुमकां बाबा बरिलो तुजो गुन्या उसारून सांगता मना चिंतून तोंडा उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या पसोत बघेवो सदां संकामरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पराधबा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवेदा देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, ख्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सोड पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळा कलतेपणाची देख दिवं, आमच्या सोडून दारा मनशा सैम घेवची आनी कुर्साचे मरण सोसचे म्हण तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणेंत ताच्या सोसणिकायाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवपणात वांटो मेळोवंक कनवळेन आमकां फोव करे. त्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तकतेल्यांक दय दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तूं म्हजो कान जागृत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांवें उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजें काड व्हरतेल्यांक हांवें म्हजे पोळे दाखयले. केन्ना आनी शिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड दापोवंक ना. सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मनाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना हें हांव जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केलकुळा करतात, वोंट वळयतात तकली दलयतात. सर्वेस्पराचेरच तूं बातेव नासलो नैवे, आतां तूंच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तूंच ताका सुटका दिवन दी अशें ती म्हणटात. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुन्यांनी म्हाका वेडो घाला, कोट्या मनशांनी म्हजेर दाट घाल्या. तांणी पापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय, ती सकट म्हजी हाडां हांवेस मेसी.
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या आंगवस्त्राक सुरती घालना सात आनी कोणाक कितें मेलता म्हूण राखूना सात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तावन पयस रावनाका. म्हज्या आदारा तुर्तान म्हजे कुमकेक ये. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. साम पावलून पिलिपीगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भगवजय म्हण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी, सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हणून हरी एक जिबेन देवा बापाचें महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून देवान धाडला आदी सुबाला आनी दिला ताका तें नांव सगळ्या वापरास व्हरतें. मार्का प्रमाणे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांच्या मरणाची चरित्रां. उजवाड जाल्ल्या फुडा प्रधान याजकांनी मातपाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी नितीसभा जमून ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक ताणें खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटना तूं कांयपुणी जाप दिनाय मू? तर जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकांन मागल्ल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक काटकाट्याच्या वेळार खुनी केल्ल्या थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बाराबस एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हर्शें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दिजय म्हणून मागल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिजय म्हूण तुमची खुशी वे. प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका धन दिला म्हूण ताका समजालें. बाराबसाकच सोडून दिजय म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन चाळयलेलें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करूंक जाय?
लोकांन बोबाट मारली ताका कुसार मार. तवळ पिलात तांच्या लागीं म्हणालो कित्याक कित्याक कितें चूक ताणें केला. पूण ते आनीकी व्हडल्या तळ्यान उपराटो बोबो मार म्हणाले ताका कुसार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबान मारून कुर्सार जोडच्याक तांच्या अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताच्या भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबळ वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकूट विंडून ताचेर घालो. उपरांत ते नमान कर म्हणूंक लागले नमान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतेले ताचे तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची खिळकुळां करून जाल्या उपरांत ताणें ते रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुसार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमांव अलेक्झांद्र आनी रूफ हांच्यो बापी नाडांत थावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेताले आनी ताका ताणें जेजूचो कुरीस वोवूंक बळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवांच्या सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबोळ भरशिल्लो वायन ताणें ताका पिवूंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत ताणीं ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्त्रां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सुटी घालून ताणें वांटून घेतली. जेजू कुर्सार मारतना चडुणें सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाली जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 चोरांकी कुर्सार मारलें, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटाले वा तूं देव मंदीर नाश कर 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलो न्हय. तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची खिळकुळां करून एकामेकां म्हणटाले हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो शकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देवूं पळया तवळ आमी ताका सदमंता. ताच्या सांगाता कुर्सा जोडलेलेय तेच परी ताची निंदा करतले. सुमार दनपार जातना सगळी पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जातना जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हळें एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेले थोडे पळे तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवून वचून एक दर्या अळमें शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें चाकी सारकें ताच्या वंटाक धरलें आनी म्हळें रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मान प्राण केलो. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर जावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो छत्रपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगावचो सगळो वेळ काडिना 2-3 मिनटां मात्रे. पयल्या मोगावचो उडा आसतना मीस केदाळाकेर जाता. केदाळाकेर जाता वचून आतां क्रिस्ताची शांतीन म्हणटाना निमाणें कांतार जाताना ना आयका मोगावचो मीस आकेर जाता
तिनी वाचपांतान कितें संदेश आमकां मेळटा तो जिवितांत जियेत आसतना पाळटा आसतना मीस आखेर जाता. तर मीस आनी आमचें जिवीत दोन कंपार्टमेंट न्ही. हांगा कितें संदेश मेळटा तिनी वाचपांतावन तो आमच्या जिवितांत जियेत आसतना पाळटा आसतना आखेर जाता. जेजू आमच्या काळजांत येवन जिवोवंक आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आज तिनी वाचपांतावन ह्या सगळ्या भाग्यवंत आपत्याचो संदेश कितले चड जेजूचे कश्ट, जेजूचे ओळवोळे, जेजून केल्ली ती कार्यां सगळी कितले चड अनुभव जाता तितलें चड आमचें जिवीत रुपांतर जाता आनी एक क्रिस्त हांव आमी जाता आनी तेजें खरें साक्ष जाता. तर मोगाचो हांव परत्या म्हणटा आमचे रोमन कॅथलीक धर्म अनुभवाचें धर्म, तियेरीचें न्ही, वादविवादाचें न्ही, जा काय म्हजे वड ते करचें तसलें न्ही, काळजाचो धर्म, अनुभवाचो धर्म. तर मोगाचो न्हू 3 संगती मात्र तुमच्या मुखार दवरता. पयले कसलो अनुभव पळया, आमी म्हणटा जिवीत एक पयण. हांवेच्या गर्भांत एक पयण आमच्या कुडीचें सुरू जालां. आमी मरतना आखेर जातालें आमचें भावार्थाचें पयण सुरू जालां. तें बावतिजमांत सुरू जालां. तें आमी मरोवन पुलगोतीन सर्गां वेता आसतना आखेर जातलें. वयमू तर तें पयण भोव अपुर्बाचें जेजूचें पयण पळया. आज रामाच्या आयतारा आमी हिंगा करूं ना, भायर रावून ताळयो बेंजार करतले, भायर रावून आमी परशांवर येतले. हांव मीस भायर सुरू जाता थंय न्हू हांगासर आखेर म्हळ्यार आमी पयण करता. पयण सुरू केलां, बापाची पाट येत आसतना तें पयण आखेर जाता म्हणलो गुर्त जावन आसा. मीस आज न्ही निमाणें ब्रेस्तर जाल्लें जेजू जिवन जाता आसतना आखेर जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाचो न्हू तर आमचें एक आत्मीक पयण, भावार्थाचें पयण तर आमचें तें सुरू जालां. तें जाता आसतना मोगाचो न्हू 3 संगती जातात. पयलें मोगाचो न्हू आमकां संतोशाचे मिस्तेर मेळटात. संतोशाचे मिस्तेर ह्या रामा ताळयांचो आयतार मेळटा. होजाना होजाना म्हळें 400 दिसांनी कितें केलें, कुर्साय ताका म्हळें 400 दिसांनी. पूण 3 दिसांनी जेजू जिवन जाला. हालेलुया म्हळें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर तुमच्या आनी म्हज्या जिवितांत आमकां मेळटलें होजाना म्हणचें. होजाना तूं बरो पादर, बेस्ट पादर, तें गे हो फुलां घालचीं पुरां घालचें पुरो मेळटलें. वयर वचनाका, रामाचो ह्या आळयांचो आयतार इलेक्शन वयर उबा नाका. फाटल्यान 400 दिसांनी निमाणो शुक्रार तुज्या जिवितांत येता. निमाणो शुक्रार आयलो देखून देदेस पळोवं जायनाका, जीव घात करून वचनाका, डिप्रेशन वचनाका. 3 दिसांनी पास्कांचें फेस्त येता. हें जिवीत तर जेजू आमकां दाखोवन दिता. आमच्या हर एकल्यान संतोशाचे मिस्तेर येतात. ओ म्हजें जिवितांत बरें जालां, म्हाका कोणाची गरज ना, हांव बरें काम आसा, सगळें बरें आतां वयर उबो नाका. फाटल्यान तूं दुखीचे मिस्तेर येतात. दुखीचे मिस्तेर येताना ये बा जालें रे म्हजी गत गो गेलो गो ना म्हणा नाका. फाटल्यान आनंदाचे मिस्तेर येतात. हें जिवीत जावन आसा. वत म्हणून बोमा नाका, सावळी येता. अयो दग दग म्हणा नाका, फाटल्यान थंड वारें येता. हें जिवीत हें पयलें. उडासुरत गे उडासुरत न्हू. तर कोणूच क्रिस्तांवांनी म्हाका थोडे फाटी शॉक जावचें, जीव घात केलो क्रिस्तांवान. तें गेलें सोरोबेन देदेस बरो ना, कित्याक हो अनुभव ताका जावंक ना. रामाच्या बाळदेळच्या आयतार असो निमाणे शुक्रार पास्काचो अनुभव ताका जाता जाल्यार केन्ना निराश जायना. हें पयलें. उडासुरत न्हू. उडास म्हणून दुसरें मोगाचो न्हू म्हाका मस्तू मोगाचें गे आमचे जेजू 2000 वर्सां आदीं हें सक्कट सोंसलेलें. पूण आज तुमी आनी हांव ही सोसूंक आसा. आज जेजूचो ताळयो जायता न्ही, जेजूचो निमाण शुक्रार निमरेस्तार न्ही, पास्का तुजें आनी म्हजें. तर मोगाचो न्हू जेजूच्या जिवितांत कितें जालें आतां आमी शुभता आयकलें. तुमकां जेजूचेर आरोप म्हटले, तुज्या भयणी तुज्या बाबा तुजेर आरोप म्हटला, नाका जाल्यार नांव पाड केलां, कुसाचे दीस लाय. तुज्या जिवितांत नाका जाल्यार कश्टांत तूं गेलां, जेजूचे दीस लाय. जेजू पळय कितलो 3 पटी पडलो, तुंय पडलाय, जेजूचेर दीस लाय. तुज्या जिवितांत तुगेर तूं चोर लुडकार तशें अशें म्हणून सांगून केलें, जिवीत तुजें नासाचें केलां, जेजूचे दीस लाय. नियाळ करे. जेजू म्हजो सोमी तर सक्कड हें सोंसलां. तर कित्या खातीर सोंसलां? म्हजे खातीर, तुजे खातीर. निमाणें 2 म्हाका वस्तू कश्ट मारता मोगाचो 3. पयलें गेत्सेमनी तोटांत जेजू रडटा आसतना रक्ताचो घाम येवचो. एकल्या मात्र हिस्ट्रींत सिरो पुटोवन रगत आयलेलें जेजू क्रिस्ताक. तर बाबा तुका टेन्शन जाता, भयणी तुका टेन्शन जाता, न्हीद तुका पडना,
काणये कुरीस तुज्या हातान पापाय फ्रांसिसी म्हणटा 3 वस्तू तुज्या बॅगांत आसूं जाय. एक कॉंत, दुसरें क्रुसिफिक्स, तिसरें नवो सल्लो तुज्या बॅगांत आसूं जाय. ते एक आस तुजी खाड क्रुसिफिक्स पळय. तुका पीड आयल्या नाका तरी गडितां घडल्यांत चिंती नाटली गडितां घडल्यांत खाड तो कुरीस पळय त्या जेजूचेर. जेजूक तर घडलां, जेजू तर ते गुरजा मारला. तुका आनी म्हाका घडचे वडे कोण बळ दिता, सक दिता? जेजू क्रिस्त मोगाचे भाव मोगाच्यो भयणी. तर मोगाचे तर कशें दुसरें जेजू खुर्सातान बोव मारचे. आतां किर्तनांत म्हणलें म्हज्या देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. बाप पूत पळय तुवें एकच सांतिजिमातीन ताचे देव, पूण मनशापणी तुमकां आनी म्हाका समजोवच्याक, तुमकां आनी म्हाका अर्थ करून घेवच्याक, तुमकां आनी म्हाका पटलून धरच्याक तेजू म्हणालो म्हज्या सव्या म्हज्या देवा कित्या तुवें म्हाका सांडलाय. निराश जालो देदेस. तर बाबा निराश जालाय, भयणी निराश जालाय, ताचे खातीर आयलाय जेजूचे दिसलाय. बघायचे न्हू आतां निमाणो ब्रेस्तार येता आसतना हांवें तशें करचें. हर एक 14 तेसांव एक दीस एक तेसांव काणये एक तेसांव नियाळ कर. कितें भोगलो ना जेजूक ताका मरणाचें फर्मान दितना. कितें भोगलां कोण ना, भोगला कोण ना आनी रडला जेजू, रडला. देवा तुमी पळयचे ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट ती मुवी पळयचे भोव सोबी दिसता. जेजू माथ्यार कांड्याचो मुकूट घाला. हांगाय पळयलें म्हाज्या ते दोळो सुजला, एक दोळो मात्र दावो उक्तो आसा, उबें रावूंक जायना. जर बांद मारला पिला ताणें येता विचारता कोण जाय तुमकां? बाराब्बास जाय की जेजू जाय? कोण जाय? लुटकार कुनिगार बाराब्बास जाय, जेजू नाका. जेजू अशें पळयता रडोन. देवा ह्या लोकांक हांवें 5 उंड्यांनी 5,000 वाडलेले, 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक वाडलेले. कुड्यान दिश्ट दिल्ली, तोंड्या सल अशें केल्लें, सगळें बरें केलें. आज हांव नाका, आज हांव नाका. जेजू रडला. जेजू मोगाचो न्हू, जेजू तुमचे आनी म्हजे बरीच मनीस आसलो पातायक एक सोड न्हू. हर एका रितीन मोगाचो न्हू रडला. अय्यो म्हजी गत गे, अय्यो म्हज्या देवा कित्या सांडला. मोगाचो आनी एक म्हाका मस्त कश्ट मारचें जेजूक वस्तू तुका नागडें करचें. वा क्रूरपण खंयचें. आमी बरो शब्द पेदी बिणगो गेलो म्हणून अर्थ सही समजनासतना नागडें केल्लें. रोमाकाराची पद्दती आसले नागडें कुर्सा मारचें. जेजूक वस्तूर ना, देवाच्या पुताक वस्तूर ना. लज मर्याद कडमगारे ताचो मान दांपू ताका दाखोवना. तुजोय मान काडला, तुजेंय काडला. टेन्शन करनाका, नाका जाल्यार विचार वचनाका. जेजूच्या त्या दिश्ट घाल मोगाच्या बाबा मोगाच्या भयणी. तर मोगाचो जेजू क्रिस्त आमचे सांगात आसा. हे सगळें सोंसलोलो जेजू क्रिस्त ह्या भाग्यवंतांत आमी अनुभव करून पळया. जेजू कितें भोगलें, कितें जालें इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. नाटक बरी आयकोवचें न्ही, एका काना सोडचें न्ही. कितें जालां जेजूक, खंयचो न्हू म्हूण जेजून सोंसलां. कितलें चड तूं अनुभव करशी तितलें चड तुजी पिडा शिडा कश्ट सोसून तुका बळ मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. निमाणें आनी एक मोगाचो न्हू करता. मोगाचो न्हू हे सगळे भाग्यवंताचे सगळे 2 संगती विशेशता आमच्या धर्माचे. म्हाका अभिमान बघ त्या रोमन कातीचे 2 संगती. सगळ्या धर्मांत मनीस देवाक सोदता, पूण आमच्या धर्मांत आमच्या भावार्थान देव मनशाक सोदता. आदामाने पातायकार लिपो रावल्यार कोण सोदून गेल्लो? देव सोदून गेल्लो. जेजू देव म्हणटा हांकां बऱ्या गवळ्याक एक बोकरो साडून गेल्यार कोण? जेजू तो बरो गवळी सोदून येता. तर आमचो देव आमकां सोदता. तुमच्या आनी म्हज्या मोगार पडला इतलो मात न्ही, आमी सोदून आपल्या गोपांत काण येता. एक दुसरें म्हाका दिया खंयचो देव आमच्या खातीर मेल्लो आसा? आमच्या खातीर मरण दिल्लो देव मेल्लो ते कुर्स आमी पातकी आसून आमच्या खातीर मरण पावलो कोण आसा? एकलो मात्र जेजू क्रिस्त. ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಯಾವ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇಯ. ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಯಾಜಕ ನಾನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. पळया आमच्या खातीर तो मौन पावन जिवन जाला तो मोग. अखेर करता मोगाचो न्हू दोगा सांतांची मोठव्यान तुमकां हांवें पयलो सांत आगोस्तीन. सांत आगोस्तीन बारी बुद्धवंत सगळ्या संवसाराचेर तो ताची काल्या कुशलकायेन भोगतालो. 15 वर्सां एका बायले सांगता जियेल्लो. रेस्पेर ना, कांय ना, भुरगें जाल्लें. निराश जाता, देदेस्पोर जाता,
जिवतच नाका म्हणजे अशेंच पाशार जाताना तो आयकता सांत अम्ब्रोज फादर अम्ब्रोज सरमावदूंचे पळया देव आमकां सोदून आसा तूं जिवीत उगडाय नाका देव आमच्या तरी मेला रावन आयकता कितें म्हणलें फादरापान ओ जीव घात करचो कितें अरे आयकता मागीर लोगो लिपो रावता मीस जाल्या प्रेस जाता फादर तुमी कितें सांगलें फादर देव आमकां सोदून आसा फातक्या हांगा सोदून आसा तुका सोदून आसा बाबा म्हळें पुता तुका दुसून आसा आनी तुज्या खातीर मोरपालो वय फादर तेव्हा रडलो फाटी आयलो इतलो बदललो की ताणें अनुभव केलो जेजून कितें केलें म्हणून मागीर कन्फेशन्स म्हणून बूक बरयला तुमी वासीच्या मोगाचो न्हू सगळें तुजें पातकां कुमसार जाता उक्त्यान आनी नांवाळ पाद्राब जाता बिसायब जाता आज नांवाळतीक सांत आगोस्तीन प्रेज द लॉर्ड दुसरी सांत मार्गरेत करतो म्हणून म्हाका बाग म्हणलें तिच्या कुडीच्या बगलेंत रावन करचें ती 9 वर्सांची चेडूं आसतना सोबीत वाडलेलें ताचे तुमी सगळे सांतांचे दिसपडते सांताचो सांगात म्हणून बूक खाण घे दिसपडते सांताचो सांगात आमच्या विगाजरल फादर मॅक्सिमान भाशांतर केला वाचया सांतांची जिणी वाचा मोगाचो न्हू प्रेरण आमकां दिता कितले नाका जाल्ले बुरशी पिक्चरां पळोवच्या बदला वाचा ते आसा 9 वर्सांचे चेडूं 15 वर्सां मरेन वाडलेले आवय मरता बाबाय दुसरे बडी काजार जाता आवय बिसा वचोन दिना मागण्या वचोन दिना मारता कश्ट दिता अयो मावशी इतले कश्ट दिता 9 वर्सां तिचे सांगा ताजे 18 वर्सां चेडूं एका रातीक ताका वाणांनी मारता सारण्या मारता आनी लोंकोड उजा दोन लासता सोसून नाका चेडूं मार्गेर धांवता रोडार राती 11 वरां आर्सेनियो म्हणलो एकलो खार येतालो हे कोण लंबू सुबीच चेडूं रोडोन धांवता कोण कितें जालें बाये सत्य सांगता फादर ताका सांगता आर्सेनियो म्हाका म्हजी मावशी मारता आळे दास ये म्हज्या घरा म्हज्या माय बाबा आसा म्हूण आपोवन व्हरता इतले सोबायची तिचे सांगता कुडीचो संबंद करता आनी 10 वर्सांची येता ते एक चरको भुरगें जल्मता चरका 22 वर्सांची ती ताका क्लॉथ बिजनेस आसलेले तो येवन हाडलो अरे येवना कितें 4 दीस म्हणून भायर येतना सुणें नायटी रानाक व्हरता पळयतना शॉक कोणें कितें आर्सेनीक ज्यूशी मारन कुसोवन गेला स्ट्रेट पाद्र्या पासून येता फादर म्हाका बोक्सिया फादर पातकी जिवन गेले बियाना कापता देव तुज्या खातीर सोदून आयला तुजो आत्मो जाय तुजो मात्र न्ही आसतना तुवें दुसऱ्यांचे आत्मे तुवें सोदी जाय बचाव करी जाय ताच्या खातीर जेजू मेला इतली बदलता गी ती कितलेशा पातक्यांक कुमसारा काडता कितले मनीस पिसायनातल्या कुमसारा काडता 4 जाणां पाद्र्या बांगे तिनेंसी सांबाळ दिवन कुमसारा खातीर ती दवरता 1247 ती जल्मल्ली 1297 ती मोरण पावली कितले वर्सां जाली समज 703 आतां 727 वर्सां जाली आतांय कूड कुसार आसतना तशी आसा आयकलें आतांय तिची कूड कुसाना तशीच आसा न्हिदले बरी आसा म्हाका न्हू दिया म्हाका खंयच्या धर्मांत सांताची कूड कुसाना आसतना आसा रोमन कॅथोलिक धर्मा मात्र प्रेज द लॉर्ड रोमन कॅथोलिक धर्म सांताची कूड कुसाना आसता म्हाका अभिमान बघता तो ह्या तुमच्या ह्या धर्माचो आजाक दर आज मागया सगळ्या हप्त्यान तो अनुभव जावं जेजून कितें भोगलें कितें जालें ताका कसो तो म्हाका सोदून आयला म्हज्या कुर्सार मेला तो अनुभव जावच्याक आमचें जिवीत रुपांतर जावन ताका खरें साक्ष आमी जावच्याक ह्या युकरिस्तांत मागया उबें रावया बाबार तूं सारया सतमानता देवा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या सुमया जो पवित्र आत्मेवरी करपे संभवलो हांवका मरियेतान जल्मलो पोंस पिलातका ताणें गोस असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मदें दिवलो तिसरे दिसा मेळटलो परतून जिवन जालो सर्गांत सोडलो सौर देवाच्या उजवार बसला तेन्ना जुयांनी मेल्याची मनसुबी येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कतोले पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षारे कुडीचे जेवण पोण ससनाचे जिवीत आमी अस्कत पातकी कितलें जाल्यार आमी दुबावतां अनुभव जोडनाव तरी आमचे सगळे रिजिडिटी ते ब्लॉक सगळे काडणे तो अनुभव दिवन आमी जेजूच्या जिवनपणा वांटिले जायशे सर आमची मागणी आतां आमी मागया बापा पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या पापा साहेबान सर्व गवळ्यांनी याजक आनी धर्मिकांनी भगेवोन कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान
आपले क्रिस्ती परजेक भवार्थांत आनी बरवशान तेर करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करीशें तुजे कृपा दी. फुडें येवच्या एलिसावान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले फुडारी विंचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. भगेवन कुर्सा मुखांत जिणयेन जैत आसा म्हणलें समजून कश्टातेल्या लोकांक कुर्सा सरची हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. झुजाच्या आनी प्रकृती विकोपाच्या गांवांनी निराश्रीत जाल्ल्या आनी दुबळीकायेन जियेवच्या लोकांक उदार मनाच्या मनशां मुखांत आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करतेल्या सर्व मिशनरींक लायक म्हणयाऱ्यांक आशिर्वादांनी भर. तांच्या कश्टां वेळार तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ली आमी समेस्त एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणी आयक. एक घडी बरो धाड दंपाती समकास मेस्तांक जेजूच्या पाशा वासो निमाण ब्रेस्तर शुक्र आनी पास्कांच्या फेस्ताचो अनुभव जावंक मागया. प्रत्येक तर मागया कुरीस नासतना कुरोव ना. कुरीस वावन मात्र गेल्यार आमकां कुरोव मेळटा, जैत मेळटा. कोण निराश जाल्यात, देदस्पर जाल्यात, कुर्सा बंदा पडून आसात, उठोवंक तांकां जायना, जीव घातात, चिंतात, डिप्रेशना गेल्यात, त्या समेस्त तांकां खातीर मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. केदोर तो मोग तुजो आमकां फातक्यां स्वच्छाक तुज्या एकल्याच पुता दान दिलें आनी ताका कुर्सार मरूंक तुवें दिलें. त्या वरवीं आमकां सोडून फाव केलाय. सर आमची मागणी स्विकार करी. आमकां हर एकल्याक दैवीक अनुभव दिवन आमचें जिवीत रुपांतर करी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मुंडो गोवांचो वायनाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका. मुंडो बदलून दिताय आत्मीक पोशण वायन बदलून दिताय अद्भुत पिवन. आशीर्वादून म्हजें चलते जीवन पवित्र करून बापा करे पावन. मुंडो गोवांचो वायनाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका. दाना हाडून तुका भोगून दिता जिवीत तुजे अत्रे गांना लेता. वावराचो फळ सुफळ करून मागता. म्हाकाच तुजे हाती ओपून दिता. मुंडो गोवांचो वायनाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका. मुंडो गोवांचो वायनाकांचो बापा दिता तुका बदलून देणे दितो ग्रासत्म्याचो जिवीत लाभय म्हाका. मोगाचुनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर्ब देवपाके मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखळ्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोणवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मनोवरी तुज्या बक्षेन आमकां बेगीन मेळो
आमच्या करण्यात ते फावो नाही, तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञा लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो मायमोग आम्ही बोगोंक पावो हे आम्ही मागतो ख्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पोळ तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वपुत्रदानी सस्नाच्या देवा, सोरकण्या सोते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. सर्वेस्परा पवित्र देवा, निरापराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग दिसले आनी आपणा फोन असले ख्यास्ते नश्ट्या मनशा बसत आपणाचेर ताणें घेतले. ताच्या मनान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जोपणाने आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवतांचे दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी नंतर तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दोनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सुसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी एकठें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Boto segur pergotuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक
सौम्या जेजू आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जंबस आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिवित सुंडो आणि सोडण्याची काल सुतुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन कारण तुझी सेवा करू आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गसव तेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसिसांच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमचे गौडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर पूण आमी मागता ह्या भुरग्यांचेर बोवा पुरबायची नदर घाल. सर वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार आशिर्वादीत कर कृपेन बर. अवकार मरे देवाच्या मेज सांगाती भगेन दोन दुतां आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असिस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी सम क्लारा बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत बेदार बापा सोरबंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरंदाची आज्ञा मना धरून ताणे शिकले प्रार्थन धैर्यान म्हणया. आमच्या बापा दर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले दुखांतले बेजारांतले पिडेशिरांतले ना तयार मरणांतले आमकां निवारे. त्या कोणी जिवितां स्वस्थकाय समाधान तुजो सांगात तुजो अनुभव आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशान त्रेकतल्यांक आमकां जेवदा काकुर्तीन सोर पातकांतले सुटे आसोर आकारांतले वाटे. एक गडी भर शांती समाधान येतर मागया. सक्कड आसून शांत समाधान नाल्यार कितें फायदो. शांत समाधाना तर एसी रुमान न्हिदल्यार न्हीद पडना. भांगाराच्या पिल्लेन जेवल्यार जिरवना. पयलें म्हाका दी शांत समाधान म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या वाड्याक म्हज्या फिरगजेक म्हज्या देशीक हांव सगळ्या संवसाराक आज विशेषान उपास मागणें करन शांती समाधाना खातीर चुनाव आनी सगळे बऱ्या जमचे खातीर मागच्याक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्यो न्हय पूण तुज्या पयसुबेच्या भवात्ताचे दिश्ट घाल. हांव तुज्या कुशेपरमे तिका शांती दिन एक कोटा सांबाळ. तुजी तरा जो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सुवे आसूं. दैवीक अनुभव मेळच्याक आमकां एकामेकाची कुमोक जाय. कशें पिडेस्त येतना आमी सांगात येता वयने रावता न्ही तशेंच तुजो बायलो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे
पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. आपले जेजू ख्रिस्त देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटात. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्या आमी सोर सुभागी सोमया ते म्हजे तरेचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांनी तळ उदकात सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक दोव्या सोमी सदां घटाय दिता. सरक्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. काळक्या पालक्या चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना. सोमी संगी समकता दांडो बेताची धैर्य दिता. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सगळ्या म्हज्या जिविता ताची दया माया आसा. ताच्या घरान सदां काल जियो म्हाका फावो आसा. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना.
मिसावळ्यार 2 वेळ विशेष पवित्र वेळ एक कॉन्सेक्रावचो एक कुंभार सेवचो कॉन्सेक्रा जाप जाता तो उंडो जेजू कूड जावन भरलो जाता आनी वायन जेजूचे रग जावन भरलो जाता. आतां पातक्यांतले पातकी आमी आमच्या काळजांत जेजू आयला दोळदां पळोवन मागा जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या काळजांत राव जेजू म्हज्या घरा ये म्हज्या दिसपट्टे जिवनांत तूं म्हाका जाय जेजू तुजो अनुभव दी जेजू म्हण एक घडी भर मागया दोळदां पळोवन कलत्या काळजांत तावन मागया. प्रार्थुया. हो मोगाळ बापा अप्रू देण्याने तूं आमकां दादोशी केलाय खुर्सार केलेले जेजूची कूड खाली जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारिल्लें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तो ताच्या पुणो जेवपणावरी शेवट पर्यंत ती रावूंक आनी बरोवशन आशेली सोडवून जोडूंक आमकां फोव करे त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पोळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. तकली बगावन विशेष तरेचे आमकां आमचेर बेसा मागया. खावकूळदार बापान आपल्या एकल्या आस्पुताच्या कश्टा मरणांत तुमकां मायमोगाची देख दिल्या देवाच्या एकामेकाची सभा साखरी करून सुभापणी तसो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो अमर जिवे तुमकां फावो करूं. आमेन. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जाल्लो ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुणो जेवणा तुमकां वांटो मेळ्ळो. आमेन. आनी सोरपूत वेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालो. आमेन. ह्या पवित्र जेजू क्रिस्ताच्या बळान दैवीक अनुभव जावन ह्या पाशावाचो वर्ते जिजे रुपांत जिजे खरे साक्ष जावन चाके वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडपकार. वेळ काडीन हांव देवाघर घां दिता कितेंच घडना देवाच्या मंडळी प्रमाणे पवित्र तुमच्या पिरारान इतल्या अप्रुपाचेर ते तुमच्या भाग मेळ्ळे. दुसरें हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर चड मस्त मोगाचें म्हजें तांकां रे तेतूंचें भाग म्हाका मेळ्ळेले फार मस्त मोग आनी अभिमान तांचेरय फादर रॉकी आमच्या सुपिरियर तांचेरय सोर फादर आसले तांचे चवके बघता मग हांव तुमचो उपकार बावरता कितल्या बऱ्या पुरबान तुमी वांटो घेतला कोणाक सांगनात मू गुटाची खबर सांगनात मू सांगनात मू हांव तुमच्या मोगार पडला. प्रेज द लॉर्ड. खरेंच सांगता हांव इतल्या अपुरबायानय आमचो व्हिडियो काडचो जाल्यार तसोच कितलो बरें हांसून करता आसलेलो आनी सगळें बरें वांटो केलें एकल्यान उठो वचोना जांबाय काडूना इतिशें पळोवना इतल्या अपुरबायन केला. हांव मोगार पडला म्हणा तुमच्या खातीर मागता वय की न्ही. हांव तुमकां सगळें कालसीन घाल मागलां म्हाका न्हू म्हाका भितर वचूंक रेतीर दिवंक म्हजे खातीर मागा. एका पटीक रेतीर आसात विशेश करून पाद्रापांक आनी बिस्पांक कापुजीन पाद्रापांक केरळा प्रोविन्साच्या की आसा मागा म्हजे जायत की येवच्या म्हयन्यांत हांव अरुणाचल प्रदेश इतानगर येतलो पाद्रापां आनी बिस्पां रेते दिवंक मागा म्हजे खातीर सिस्टरां खातीर जायत मू एक म्हणजे मागता चड सांगना तुमी अमोरी ते जाल्या उपरांत एक आमचोपा एक नंबर एक नंबरपा आमच्या विगारा पासत तुमच्या पिरगज विगारा पासत सोर फादर्सां खातीर बिस्पां खातीर मागता म्हणून मागा जायत की ऑटोमॅटीक तुमच्या कुटुंबां देव आपण येतात कुटुंबां समाधान मेळटा कुटुंबां आशिर्वाद मेळटा कंपून जे कुटुंब बदलता जायत मू आनी तुमकां कोणाक कॉन्टेक्ट करचे जाल्यार म्हजे गडचे भितर 9448235325 म्हजे नंबर म्हाका फोन करा. गुड मॉर्निंग गुड नायट घालनाका आतां डिलीट करून तूं फुरसत ना म्हाका मागणें जाय जाल्यार आनी कितें सांतांची 15 मागणी आहात ती मागणी कितें दानाची कितें जाल्यार म्हाका हें करा जायत की जायत मू जातर जेवणाचेर मागणी करया 9448235325 जायत की बरें
सर्गीच्या मुगाळ पप्पा आमचकर गां दिता इतल्या पुरबाची आत्म्याचे खाण तुवें दिले आतां ह्या जेवणाच्या खाणाचे आमी तयार केल्या ताचेर तुजे आशिर्वाद घाले जेवणाक स्पॉन्सर केले हांगायल्या रे तरेचे सगळे तांचेर आशिर्वाद घाले हें जेवण आमकां एका मनाचे काळजाचें करे तशेंच आतां कितले कश्टांत आसात जेवण नासतना आसात वस्तू गरीबपणांत आसा तांकां समेत आशिर्वाद घाले हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जावन आसाय मोड मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश गाजर मनशाचे सता वाडसो तेल्यांचे जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या पावतो सर्गचे वता द्रढ तू तांकां कुरपे तू आमची निस्वार्थी सरबरो सोयेचिणे जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जातू निगूर सैतासो सोडय पातका सांकलीतले नवो जीव आमकां दिवून लाभय जिणे सर्गीचे जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या मोगार पुता सोवे आमकां आशीर्वाद दिव आमकां देवन कुर्साचे गुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी